नवरात्र म्हटले की सगळे कडेन आसा ते शिवराक जेवण आणि 9 दिसांची भक्ती. पूण गोंयान अशें एक देवस्थान आसा जंय नवरात्रांत आणि ह्या 9 दिसांनी खास करून तुमकां फक्त नॉन वेज जेवण हांगा प्रसाद म्हणून दाखयतात. ह्या देवस्थाना विशीं जाणा जावन घेवपा खातीर आमकां पयलीं पासून कुतूहल आशिल्लें आनी ताका लागून आमी आयिल्ले आसा सद्या दोगोरजा कुंकळे हांगा आनी मेळटले सिद्धपुरुष देवस्थानाचे पुजारी, सिद्धपुरुष देवस्थानाचे ग्रामस्थ आनी जाणा जावन घेतले की ही प्रथा कित्याक आसा की जेन्ना आमी वचत थंय वेजिटेरियन म्हणटा नवरात्राच्या दिसांनी तेन्ना हांगा नॉन वेज कित्याक खाता. आमचे बरोबर आसा गांवचे एक म्हत्वाचे आनी सगळ्यात म्हत्वाचे ग्रामस्थ शाबा देसाई जांचे कडल्यान जाणा जावन घेतली की ही प्रथा कशी सुरू जाली. म्हणून आमी पळयता की नवरात्रा म्हणजे सगळे जाण वेजिटेरियन खाता. हांगा पळयत जाल्यार तुमी कोंबडे मारता, चिकन करता, टोटली वेगळे. हय अशें करता. तर हे आमी हांगा पुजा करता पळय ते आमचे एक्चुअली कुळपुरुशाचे सिद्धपुरुष. सिद्धपुरुष म्हणटा तो आमचो कुळपुरुष. आनी आमचे फातरप्या कुंकळकान आसा पळय तेजे 12 वांगडे आसात आनी सिद्धाकाले म्हणून एक वांगड आसा पळय ताचो सिद्धपुरुष. सिद्धपुरुषाची आमी हांगा पुजा करतात अशें म्हणजे तुका टोटली वेगळी दिसतली. बाकी कडेन सगळ्या शिवराक आसता पूण हांगा तुगेले मांस, मटन, सोरो, विडी हे चालूच आसता. हांगा रोट आनी सूर आमी थंय देवचाराक घालता ते वाठाराचें आसा पळय ताका थंय सकयल शेण घालता आनी हांगा मागीर नैवेद्य दाखयता. हांगा तो नैवेद्य तुगेलो हाका सिद्धपुरुषाक. हाजी आख्यायिका अशी आसा की जेन्ना शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकरण आसा पळय तेजी स्थापना करपाची जेन्ना जाली पळय तेन्ना सत्पुरुष म्हणटा तो मेन आसलो, मुख्य आसलो. आनी तेजे कडेन देवीन सांगलें की आपणाक 12 शब्द जाय म्हणून तूं आपली जर स्थापना करतलो 12 शब्द जाय. 12 शब्द जाय म्हणटा ताणें सांगलें की 12 शब्द आपूण तयार करता म्हणून. आनी सत्पुरुष म्हणटा ताजे 7 पूत आसले, 7 चले आसले. ताणें 7 चल्यांक 7 हें केलेलें आनी 7 शब्द जाले तेंगेले. आनी 8वो ताणें सिद्धपुरुषाक हाडलो आनी सिद्धपुरुषान ताका कितें सांगलें पळय म्हण तूं ब्राह्मण रुपी आपल्यान तुजें धुळचें ना कळ्ळें. तर आपणाक मांस, मटन सगळें लागता, सोरो सगळें लागता, विडी तेन्ना तुगेलें आपलें धुळचें ना कारण तूं कंप्लीट ब्राह्मण रुपी आनी आपूण क्षत्रीय अशें सांगलें ताका. पूण ताणें आनी कितें सांगलें सत्पुरुषान कितें सांगलें ना म्हणून तूं सामको बलिश्ट आसा आनी सत्यवचनी आसा, प्रामाणीकपणां आसा तुजे कडेन तेन्ना तूं आपणाक जाय आनी हांगा तूं कितेंय कर वर्सभर आपूण हांगा तुजे चवकशेक येना पूण फातरप्या आपणा बरोबर रावतना शुद्ध राव. कितें आसा नवरात्रांक आमचे रात पळय आसा ते प्रत्येक माळ पळय आसा ती वांटून दिल्ली आसा म्हणजे प्रत्येक घराक वांटून दिल्ली आसा आनी ते घरांतल्यान ते दिसाक तागे कोंबो येवपा जाय. भायर केत्र आसा ते केत्राचेर तो कोंबो मारपा जाय आनी रातचो तो शिजोवन हाडप आनी त्या शिवाय लोक आतां भायलें कितें मटन बिटन शिजोवन हाडटात आनी तेजे हांगा तुगेले वाडी दाखोवप.
पुजता हय घटस्थापना केल्ली आसा तोय पुजता हय म्हणजे हांगा दोनूय गजाली हय आमी हांगा आमचे कुळपुरुशाची म्हणजे कितें जाता तो आयात ना आतां कितले वर्सांची गोश्ट आमी ताच्या शस्त्रांची पुजा करता हां ताच्या हातान त्रिशूळ आसतालो सर त्रिशुळाचे आमी हांगा त्रिशूळाची हांगा मूर्ती ना हांगा फक्त त्रिशूळ त्रिशूळाची नव्वद दीस आसा पळय हे 90 दिसांक हांगा हो उत्सव चालू उरता हाजे नंतर मागीर कितें आसा मागीर दिवाळी येता पळय धाकटी दिवाळी म्हणजे दिवाळे कडेन फोवांची वाडी दाखोवची पडटा हांगा ताजे नंतर मागीर पाडवो दिवाळे भितर रोखडो भाऊ वा पाडवो येता पळय पाडव्याक हांगा बळी दिवचो पडटा बकऱ्याचो वाजतेक हय दसऱ्याक काय जायना ना दसऱ्याक फाल्यां दर आसतलो कोणाचे सांगणेचे बी हें आसता पळय कोंबे आसतले फाल्यां ते मारतात ते मानतात म्हणजे कितें जाता लोक आतां आमच्या गोंयांत एक प्रथा आसा की लोक प्रसाद बी घेता कौल घेता पळय आपलें हें काम जावपा जाय तें काम जावपा जाय प्रसाद घेता पळय कोणालें काम म्हणटा एक डिफिकल्ट आसा किंवा अडचण येता जाल्यार कितें भटूच ती सजेस्ट करता प्रसाद लायतना की सिद्धाक कोंब्या समोर दिलें तुगे काम जातलें काय म्हणून हय ताणें सांगलें जाय त्यो म्हणजे उजवी वटेचें फूल दिलें म्हणून तें दिलें जाल्यार काम जाता म्हणून ते लोक मागीर कोंबे घेवन हांगा येतात आनी त्या दसऱ्याक मारतात दसऱ्याक किंवा पाडव्याक मारतात ही कितली वर्सां पासून बरोबर तें हांव सांगूंक शकना जेन्ना आमचे शांतादुर्गेची स्थापना जाल्या तेन्ना सावन हें चालू आसा एक 450 वर्सां वयली हय ताजे चड सुद्दां आसूं शकता वांगड्या बद्दल म्हणजे अशें की सिद्ध पुरुश आसा पळय म्हणजे सिद्धाकाली वांगड आमच्या टोटली म्हणजे देव दैवताची स्थापना करतना 12 वांगडे 12 शब्द घेवन स्थापना जाल्ले आसा 12 शब्द घेवन स्थापना जाल्ली आसा आनीक बाकीचे वांगडे सुद्दां सिद्धाक आमचे सिद्ध पुरुशाक बसतात ताजे देव म्हणून मानतात आनीक आमची मांडावळ अशी आसा म्हणजे पयलीं सावन म्हणजे आमी जे म्हाजन जे आसा पळय देवीचे शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकरांचे ते प्रत्येक म्हाजनाल्या घरांतल्यान वर्साक एक उपार म्हणून करपाक म्हणजे नैवेद्य ताजे मार्फत जावपाक वर्सांतल्यान एक तरी उपार जावपाक म्हणजे नैवेद्य कितें आमी व्हरून जेवण देवाक दाखोवंक शकना तर ते घरांतल्यान तें सामान व्हरप जेवणाचें सामान व्हरप सगळें भटा कडेन दिवप भटान नैवेद्य दिवप आनी ते दिसा ते नैवेद्या बरोबर ते कोण म्हाजन हें व्हरता पळय उपार व्हरता पळय ताणें आकार उदेंगी म्हणून आमचें देवूळ आसा ताका तूप साकर दिवपाक तूप साखरेचो नैवेद्य दाखोवपाक तशेंच सत्पुरुश आसा देवळा तेकून मठ आसा सत्पुरुश ताका 32 पानांचो विडो दिवपाक जाय आनी सिद्ध पुरुशाक नाल्ल दिवपाक हें आमचें म्हणजे पयलीं सावन एक हें आसा म्हणजे सगळे वांगड ताका बसतात नवरात्राचं जर रिच्युअल कितें जर करता जाय ती नॉन वेज करना तेन्ना वेज आसता तेन्ना आमचे प्युअर वेज आसता आमच्या देवळांकय बी प्युअर वेज आसता ही कितले वर्सां पासून ही परंपरा ही परंपरा हांव जल्मा येवचे पयलीं म्हाका 72 इयर्स म्हणजे ती 100 वयर आसपा जाय हांगा स्थायीक जालो सिद्ध पुरुष तेन्नाच्यान हें सुरू जाल्लें आसा ताजे पळय जेन्ना पळय हो सिद्ध पुरुश म्हण हांगा हें जालो तेन्ना ह्या 3 कुटुंबां आपलो सिद्ध पुरुष 3 कडेन ते बसतात
ही पासय शूट करपा फाटल्यान आमची फक्त इतलीच मोख आशिल्ली की गोंयान वेगवेगळे तरेच्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो तुमच्या मुखार हाडप. आमकां कोणाकूच इन्सल्ट करपाचें ना किंवा स्टेटमेंट्स करपाचे ना, पूण आमकां तोखणाय करपाची आसा गोंया विशयी की एकाच गोंयान हे माणकुलें गोंय हें बारीकशें गोंय, पूण ह्याच गोंयान आमी कितल्यो तरेच्यो परंपरा सांबाळटात आनी आतां न्ही वर्सान वर्स आनी पिढ्यान पिढ्या आतां म्हणसर आमी त्यो परंपरा सांबाळटा. पासय आमी तुमच्या मुखार हाजेच खातीर हाडटा की गोंयकारां तुमकां गोंय आपयता. जर तुमकां गोंया विशयी खबर ना, गोंयच्या परंपरा विशयी खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणच्या पयलीं 4 फावटी चितात. तुमी ह्या देवळान येया, हांगा जाणा जावन घेया, कुंकळ्या या आनी कोणाकूय विचारा या. तुमी हांगा येया, ह्या देवळान येया, कुंकळ्या येया आनी जाणा जावन घेयात आनी लोकांक विचारात ह्या परंपरे विशीं. तुमच्या मुखार ही पासय आमी हाडटा www.goanewsup.com वरवीं. चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा आमचे प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goaviolin.in. पळयत राव.